मोगो बीजेपीची युती सध्या घट उरपाक कारण केंद्रीय हायवे आणि शिपिंग मंत्रालयाकडच्यान PWD आणि R&D खात्याक आयिल्ले हजारांनी कोट्यांचे प्रोजेक्ट। सुदीन म्हणटा युती आसाच, मोगोक 14 सीट जाय, ताचेरूय वांणपण करपाची ताची तयारी। म्हाका दिसता आमी अलायन्सांत आसा हें सगळ्यांक खबर आसा, मिडियाक खबर आसा, आमचे पार्टीक खबर आसा, BJPक खबर आसा आनी स्वता म्हाकाय खबर आसा। आमचे युतीचे हें आमी ऑलरेडी ठरयलां, आमी युतीत वतले। आमी 14 सीट तांचे कडेन मागपाचें ठरयल्या। 14 सीट जरी न दिले तर तातूंत निगोशिएशन जावन कितें कितें बरें आमकां मेळटलें हेंय आमचो विचार आसा आनी त्या प्रमाणे बाकीच्यो गोश्टी ते सगळे उलोवण्याच्यो गोश्टी आसा। युती आसात, युतींतल्यान आमी मुखार वचून बरें कितें ना जाल्यार हे प्रोजेक्ट जे आसा आतां ते कंप्लीट जातले ना न्ही, सो ते कंप्लीट जावपाचे, कारण हे प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकां खातीर आसा। सुदीन ढवळीकारा खातीर किंवा मनोहर पर्रीकारा खातीर किंवा लक्ष्मीकांत पार्सेकारा खातीर हे प्रोजेक्ट ना, हे प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकां खातीर आसा आनी गोंयच्या लोकां खातीर आमी कितें करपाक जाय हें आमी युतींतल्यान निर्णय घेतला। मोगो सोडिल्ल्या खंयच्याच फुडाऱ्याक परत मोगोक आयल्यार पयलीं 5 वर्सां फकत काम करपाची अट पक्षाच्या घटनेत आसा। काँग्रेसीचो मडकयकार पयलीं मोगोत येवंक सोदतालो, आतां ताची BJP कडेन सोयरीक चल्ल्या। सुदीन म्हणटा मोगोचो 5 वर्सांचो नेम सगळ्यांक लागू। म्हणून आमी सुद्दां एक डिसिजन घेतला की जो आमची पार्टी सोडून वता तो जर परत येतलो उच्च पदार आशिल्लो मनीस जाल्यार ताणें पार्टी खातीर 5 वर्सां काम करचें आनी मागीर तिकीट सोदची, मागीर ताणें आपलें पद सोदचें। हांव तिकीट म्हणना, आपलें पद सोदचें, कारण शेवट पार्टी ह्यो कोणाक तरी लागून आमी फॉर्म करता आनी ती पार्टी जर दुभंगाक लागली जाल्यार ताका मागीर आमचे सारके मनीस त्या पार्टीत वचून अर्थ ना। पांडुरंग मडकयकार MG वटेन वयता म्हणून आमचे एके फाटले मुलाखतींत म्हटलें न्ही, आपूण फाटल्या दारान कित्याक वचूं जेन्ना फुडल्या दार आपल्याक आपयता, म्हणजे BJP आपल्याक आपयता तो ताचो प्रश्न आसा। हांवें पयलींच सांगलां, सगळे मनीस जे 5 पक्ष पार्टी 3 फावटी 2 फावटी जे गेल्या तांणी प्रत्येक पार्टीन विचार करून तांकां घेवचें की ना हें ठरवचें। तो प्रयत्न आमी केल्लो, तसोच बाकीच्या पार्टींनी तो करपाची आज आवश्यकता आसा। ना जाल्यार प्रत्येक जाण 8 दिसांनी आपूण ही पार्टी सोडटा, ती पार्टी सोडटा, त्या पार्टीत जॉयन जाता आनी जॉयन जाता आसतना बऱ्योचो पार्टी आसा। आपूण जर बरी पार्टी म्हणटा जाल्यार ताणें सुद्दां ताजो विचार करपाक जाय, तांकां खरेंच जॉयन करून घेवपाक जाय काय कितें। सुदीन म्हणटा दाबोळ्यांनी दिवचले मोगोन काम केलां, मोगो तें मागतलो। माविनाक घेतल्यार खंय BJP नांव घाण करून घेतली। दाबोळी सीट जो आसा तो सीट फाटल्या फावटी आमचे कडेन आशिल्लो, ताजेर आजून डिस्कशन जावना आनी थंय भरपूर काम हांवें स्वता म्हज्या माध्यमांतल्यान आनी म्हजो जो फाटलो उमेदवार आशिल्लो जो हार्डली 800 मतांनी पडलो त्या उमेदवाराच्या माध्यमांतल्यान थंय केलां। MG पार्टी थंय भरपूर बळकट आसा, तशीच आमी बळकट बिचोलेक केल्या। सुरवाती पासून आमी बिचोलेचेर लक्ष दवरिल्लें डे 1 बसून इलेक्शन जाले नंतर, कारण थंय जो उमेदवार ते आतां सोदता तो हेवटेन तेवटेन गेला आनी खूब पक्ष बदलले नंतर उमेदवाराची जी प्रतिमा आसता ती कमी जायत वता। जर BJPन वयता जाल्यार BJPची इमेज मातशी डावन जातली अशी दिसता। डेफिनेटली ज्या मनशान 5, 6, 7 पार्टी चेंज केल्या त्या मनशाक जेन्ना दुसऱ्या पार्टीक वता तेन्ना डेफिनेटली त्या पार्टीची कितलीशीच इमेज पयलीं म्हणजे तो मनशाची इमेज वता आनी त्या शिवाय पार्टीची ज्या पार्टी ताका घेता त्या पार्टीची कितलीशीच विचार करपाक जाय। हांव अमके पार्टीचें नांव घेना, तमके पार्टीचें नांव घेना, पूण म्हाका दिसता प्रत्येक पार्टीन ताचो विचार करपाचो आसा। कुंभारजुवा, दिवचले, केपें आनी काणकोणाचेर दोळो दवरून सुदिनान मोगोच्यो हालचाली सुरू केल्ल्यो। सादूर जाल्ले BJPन मोगोच्योच राजकीय हालचाली ब्लॉक करपाक सुरवात केल्या। सध्या 4रांतलो एकलोय मोगोच्या हातांत ना आनी मोगो युती तोडपाच्या परिस्थितीत दिसना। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी।